पवित्र कुर्साचे कुरेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले पापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सतमंता देवा बाप्पा, सरकार आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्यावर बी करपी सांबावलो अंकवार बरे थंय जल्मलो पोसला काल ताणें कोय सोसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो स्वर्गदूतार त्या बापाच्या उजव्याक बसला ती थंय जिवे आनी मेलेल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पयसबेक भक्तांचो एकठार पातकाचे बोगसणे कुडीचे जिवनपण ससनाचे जिवीत आमेन. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवंक तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोत तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्याची मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोत तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोत तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां 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 आमेन. न्यालुया आयज संतोसाचे गूट. पयलो गूट. आपल्या पुताची आवय जावंक विचून काडल्या म्हूण देव गाब्रिएल दुता उदेशी आंकवार मारयेक कोलीत करता. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवंक तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोत तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोत तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोत तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोत तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोत तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोत तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोत तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सरेस पोर तुझे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूज जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर. आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सरेस पोर तुझे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूज जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर. आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सरेस पोर तुझे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूज जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर. आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आता सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू भोगोस आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली आमकां निवार सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर ओदी करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो गूट. आपली सोयरी एलिझाबेथ गोडबेस्त आसा म्हूण खबर मेळटोच आंकवार मारिया तिका आदार दिवंक धांवता. आमच्या पप्पा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें रायज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्यांक पोक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा वसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूज जेजो. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा वसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूज जेजो. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा वसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूज जेजो. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा वसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूज जेजो. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा वसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूज जेजो. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा वसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूज जेजो. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा वसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूज जेजो. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा वसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूज जेजो. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा वसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूज जेजो. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा वसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूज जेजो. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आतां आनी आदी सदां सदां काल आमेन.
ओ म्हज्या जेजू भुगोस आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली आमकां निवार सगळ्या ओतम्यांक स्वर्गार व्हर ओदी करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो गूट जेजू सोडवंडार एका गोरवांच्या गोट्यांत जल्माक येवन दुर्बलांचो इश्ट म्हूण दाखयता. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कुरपेन बोलले सरेस पोत तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कुरपेन बोलले सरेस पोत तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कुरपेन बोलले सरेस पोत तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कुरपेन बोलले सरेस पोत तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कुरपेन बोलले सरेस पोत तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कुरपेन बोलले सरेस पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कुरपेन बोलले सरेस पोत तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कुरपेन बोलले सरेस पोत तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कुरपेन बोलले सरेस पोत तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कुरपेन बोलले सरेस पोत तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या जेजू भुगोस आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली आमकां निवार सगळ्या ओतम्यांक स्वर्गार व्हर ओदी करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो गूट समूर्त पालूंक भाग्योन झुजे आनी आंकवार मारये पालका जेजूक देव मंदिरांत व्हरून पापाक भेटयतात. आमच्या पप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडूंक दिवनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर चेटाय आसा वस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये
आम्हा बाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोर जेठाय आसा वसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदय तुझा पूज जेजो. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोर जेठाय आसा वसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदय तुझा पूज जेजो. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोर जेठाय आसा वसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदय तुझा पूज जेजो. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोर जेठाय आसा वसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदय तुझा पूज जेजो. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोर जेठाय आसा वसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदय तुझा पूज जेजो. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोर जेठाय आसा वसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदय तुझा पूज जेजो. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोर जेठाय आसा वसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदय तुझा पूज जेजो. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोर जेठाय आसा वसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदय तुझा पूज जेजो. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोर जेठाय आसा वसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदय तुझा पूज जेजो. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आतां आनी आदी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू भुगोस आमकां एमपणांतल्या उज्यांतली आमकां निवार. सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर ओदी करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो गूट खुंटी हुस्के काडून सोदतेल्या भाग्य जुजेक आनी आंकवार मारयेक भुरगो जेजू 3 दिसांनी देव मंदिरांत मेळटा. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आणि आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आणि आमकां ताळणेन पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान वरे कृपेन बोलले सरेस पोत तुजे थाय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान वरे कृपेन बोलले सरेस पोत तुजे थाय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सरेस पोत तुजे थाय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सरेस पोत तुजे थाय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सरेस पोत तुजे थाय आसा
अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माई, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सरेस पोर तुझे थाय आसा. अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माई, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सरेस पोर तुझे थाय आसा. अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माई, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सरेस पोत तुझे थाय आसा. अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माई, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सरेस पोत तुझे थाय आसा. अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माई, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सरेस पोत तुझे थाय आसा. अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माई, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक पुताक आणि पवित आत्म्यांक. आदी आतां सदां 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 काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू भुगोस आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली आमकां निवार. सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर, अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. नमान राणये काकुतीचे माये, तुजगे आमचे जिवीत अमृत आनी बरवासो. आमी पोतेची एवेची बालकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या कोंडांत सुस्कार सोडून रुदन करून मागीर तुका प्रार्थना. आमची दोयाल शारांतनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तू कोणवाले आनी मोगाल तुलो बाकवार मारे. हे पोदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भोव पवित्र हृदयाचे राणये आमचे पासून माग. क्रिस्ताच्यो पासाण्यो आमकां फाव जावच्याक. प्रार्थुया. देवा तुज्या एकल्याच पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी जिवनपणा वरवीं आमकां सासणाचे सुखाचो मुकूट जोडलो. भाग्यवंत आंकवार मारयेचे भोव पवित्र हृदयाचे घूट आमी नियालता. तांणी तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बासायलेले आसा ते आमकां मेलोशे कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. देवाचो आदार सदांकाल आमचे थाय आसूं अशें जावं. पाप साहेबाच्या येत्या सावा पासत आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आनी आमी आमचे आनी आमकां जालेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलले सरेस पोर तुजे थाय आसा. अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू. मोहिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सर्वदा.
सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज हांव उडयतां. आमचे मोदें फादर स्नायटर पेरेरा नवोच पाद्री सुमार 3 म्हयने जाल्ले आसात पाद्री जाल्यार आमच्या पातकुरा बरोबर गांवान नागवा वेर्ना जाणा नागवा बार्देस आसा आनी नागवा वेर्ना सालसेटींत नुवें इगोर्जेंत पातकूर कसो तो वावुरता. आमच्या सगल्यांच्या नांवान ताका माये मोगाचो येवकार आमी दिता. वी वेलकम यू फादर. आयच्या दिसा ह्या नोवेनांची मांडावळ कोत्ता मुड्डो आनी कॉन्फ्ररिया वाडो. तुवें आसलेल्या सगल्या गोराब्यांक आमच्या सांगाता आमी घेवया. तशेंच सगल्या आमच्या फिरगोसकारांक सगल्यांनी ह्या नोवेनांत वांटो घेवंक जायना पूण आपल्या घरा लागीं तावन हातूंत वांटो घेतल्यांक सगल्यांक सायबीण मायन आपल्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी आमकां सगल्यांक बरोवंक. हेच्या दिसा आपलो वाडदीस समोर आमता आंतोनेता ब्रागांसा ताचे पासत मागुया. देवान बरी भलायकी देवाचो आशिर्वाद आनी उपोट देण्यांनी बरोवंक. तशें दुसरी जी आपलो वाडदीस समोर आमतात जावं लग्नांचो वार्शीक दीस सगल्यांक आयज पयस आसलेल्यांक देवान आपल्या बेसांवांनी बरोवंक तांचे पासत मागुया. खतखत्यान एमिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, हो संवसार आमकां दोळ्याक दोळो व दांताक दांत हे पोरी वागूंक हुस्कायता. पूण देवाची शिकवण उरफाटेंच कितें आमकां करूंक आमंत्रण दिता. वायट बरेपणान फारीक करप होच जेजूचो संदेश. हें जेजून उतरांनीच न्हय पूण आपल्या कोरण्या वरवीं सोबे माजार दाखोल केलें. आयज आमचे पोरबेच्या तयारीचो दुसरो दीस. ह्या सेवा धर्माचो विशय मारये भाशेन देवाचें बरेपण दुसऱ्यांक वांटूंक आमचे श्री राव जेजू. तिरावणे संस्कारा उदेशी आमकां सोबार आत्म्याची फळां मेळटात. तातूंतलें एक जावन आसा बरेपण. मारयेन आपल्या जिवितान सदांच दुसऱ्या सोवें आपलें बरेपण दाखयलें. तें आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटा. आमच्या जिवितान दुसऱ्यांक आमचें बरेपण वांटूंक आमकां जायते सोयेक मेळटात. तांचो बरो फायदो काडूंक आमी वावरूंक आयचो सेवाधर्म आमकां आपयता. तर ह्या पवित्र मिसा बलिदानांत वांटो घेतना दुसऱ्या थंय माप मेजीन आसतना बरेपण वांटूंक बापाचें बोल आनी कृपा आमकां मागुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आनी हे पवित्र रितींत फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचें आमी बोगसणें मागुया. मोगाळा जेजू, तुवें आमचे सोवें तुजी आवय मारये उदेशी सोबार बरेपणां फावो केल्यांत. तिका तुवें आमचीच आवय करून दिली. तरूय आसतना एकसुरपणान वायटांत आनी कोश्टांत आमी तुका उलो मारूंक ना. आमच्या बोळाचेर आमी पातयेल्या
तुवें आमचे पासत तुजो जीव दिवन आमकां तुजें बरेंपण वांटून दिलें, पूण आमी आमच्या शेजाऱ्यांक आदाराची जावंक नात. आपलेपणान भरून जियेल्या. जायतें बरें आमच्यान करूंक जातालें, पूण आमी करूंक ना. आमकां बोगोस. सोम्या काकडूतकर, सोम्या काकलुतकोर, क्रिस्ता काकडूतकर, क्रिस्ता काकलुतकोर, सोम्या काकडूतकर. सोम्या काकलुतकोर. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनी बागयोन नित्य आंकवार मारयेच्या विणवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं सोखरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. लोकगंतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायेलाच्यो पुतधुवो रडूंक लागल्यो. तांणी म्हणलें, कोण आमकां मांस खावंक दितलो? इजिप्तान आसतना आमी फुकट मासली, तवशीं, चिबडां, भाजीपालो, कांदे आनी लसूण खाताल्या. ताचो आमकां कितलो म्हूण उगडास येता? हांगा आमी सुकून गेल्या. माना भायर हांगा आनी कांयच दिश्टी पडना. माना कोनफिरीच्या बियां पोरी आनी ताचे रूप बेदेलिया फळां पोरी. हांगा थंय वचून लोक तो एकठांय करतालो आनी एका दांत्यांत दवरतालो आनी पितुलाच्या वाणांत कुट्टालो. उपरांत तो आयदनांनी घालून रांदताली आनी ताच्यो भाकरी करताली. तेलान भाजिल्ल्या वड्या पोरी ताची रूच. रातचो पेण्याच्या मैदानार दोव पडटालो तेन्ना ताचे बरोबर मानाय पडटालो. आपआपल्या तोंबूच्या दारार लोक रडटालो ते मोजेसान पळयलें. सर्वेस्पराचो राग सारको पेटलो आनी हाका लागून मोजेसाक भोव वायट दिसलें आनी ताणें सर्वेस्पराक म्हणलें, तुज्या सेवकाक इतले त्रास कित्याक दिताय? हांव तुका कितें म्हूण मानोंक ना? ह्या सगळ्या राष्ट्राचें वजन पोले तुवें म्हजेर घालाय. हांवें हे पोरजेचो गोड सांबाळला काय? हांवें तिका जोल दिला कितें? एक आवय आपल्या दुदाच्या बाळाक उखलून वता तशें हे पोरजेक होड्ड्यार धरून तुज्या पुर्वजांक हांवें बासायलोल्या देसांत व्हर अशें कित्याक म्हूण तूं म्हाका सांगताय तर? हे पोरजेक खंयचें म्हूण मांस हाडून दिवंक? आमकां मांस खावंक दी म्हूण ती म्हजेशी येवन रडटात. म्हज्यान एकल्याच्यान हे पोरजेचें वजन तोलूंक जावचें ना. हें वजन म्हाका एकदम बारादीक. हे भाशेन तूं म्हाका वागयताय जाल्यार तुवें म्हजो जीव काडल्यार अदीक बरें. हें दोळदीरपण पळोवचे सुवातेर हांव तुका मानलोलो जाल्यार अदीक बरें जातें. देवाचें उतर. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. देव आमचें बळ
आनंदान ताका वाखाणुया. सगळीं म्हणुया. देव आमचें बोळ आनंदान ताका वाखाणुया. म्हजे पोरजेन म्हज्या उतराची पर्वा केली ना. इस्रायेलान म्हजी आज्ञा खालतेपणान मानली ना. देखून तांची निबोर खोटी काळजां पळोवन आपणाक जाय तशें तांणी करचें म्हूण हांवें तांकां तशींच सोडली. जबाब. देव आमचें बोळ आनंदान ताका वाखाणुया. म्हजे पोरजेन म्हजें मात आयकल्लें जाल्यार इस्रायेलान हांवें दिल्ली वाट दवरली जाल्यार एकाच पारान तांच्या दुस्मानांक हांव जिखतलो आसलो. तांच्या वैऱ्यांक म्हज्याच हातान मार घालतलो आसलो. जबाब. देव आमचें बोळ आनंदान ताका वाखाणुया. सर्वेस्पराचे दुस्मान ताका पांयां पडटले आसले. तांचे गुलामपण सदांकाल उरतलें आसलें. पूण तुमकां जाल्यार बऱ्यांतलो बरो गोव दिवन हांव पोसतलो आसलो आनी खडपांतल्या मोवान तुमकां दादोशी कोत्तलो आसलो. सोय सोय मोनीस सुंड्या वरवीं ह्या जगाची वो आसा. देवा तोंडांतलें उतर ताचो जीव पोसता सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय 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 सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. स्नान दातार जुवाच्या मोरणाची खबर आयकल्या उपरांत जेजू थंयचो भायर सरलो आनी होड्यार बसून एकलो रावचे खातीर एके सुवातेर कोडसरून गेलो. पूण हे लोकांक कळटोच नोगरां धांवन तीं ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेलीं. होड्यावेलो देंवून ताणें पुस्कोळ लोकांक देखलो आनी तांचे चुरचुरे धरून तांच्या वायटाकारांक बरीं केलीं. 3 सानां ताच्या शिसांनी लागीं सरून म्हणलें, ही एकसुरी स्वात आनी सांज जावन गेली. म्हणटोच लोकांक धाडून दी. ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवूं दी. जेजून तांकां म्हणलें, तांणी वेची गरज ना. तुमीच तांकां कितेंय खावूंक दियात. पूण ताणें परतिपाळ केलो, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. ताणें म्हणलें, ती हाडून म्हजे कोडे दियात. लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसून लायल्या उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आपल्या हातांत घेवन ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासून ते उंडे मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी लोकांक वांटले. सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं आनी उरलोले कुडके तांणी एकठांय केले. 12 उपोट भरलोल्यो पांटल्यो. बायलांक आनी भुरग्यांक दोरी नासतना जेवलोले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या इश्टानू, जेन्ना हांव सेमिनारींत आसलोलो तेन्ना आमी जायते पावटी पाद्री जे जाणटे जाल्यात तांच्या घरा वचून तांकां भेट करताले क्लर्जी होमान.
आनी थंयसर एकलो पाद्री सदांच आमकां निमाणो संदेश ताचो आसतालो. बी गूड, डू गूड, शॅर गूड. बरो जा, बरें कोर आनी बरें सगळ्यांक वांट. सादी उतरां ताचीं, पूण जाय तो अर्थ ह्या उतरांनी आसा. आतां बी गूड कित्याक? जितले पावटी तूं बरो जाताय दुसऱ्या सोवें, दुसरोय तुजें सोवें बरो जाता. तूं जर दुसऱ्या सोवें वायट जातलोय जाल्यार दुसरोय घोडे तुजें सोवें वायट जातलो. हाका लागून बी गूड. डू गूड. जायते पावटी आमी मिसांत वांटो घेतला आनी हांव पातकी आमी उचारता आनी थंयसर आमकां मेळटा वायट करून बरें सोडून. जाल्यार हांव जितलेय पावटी बरी करपाची संदी मेळटा आनी हांव बरें करपाचें सोडून दिता वो ती संदी मेळटा ताचो हांव फायदो काडिना जाल्यार हांव पातोक आदारतां. ह्या पासत डू गूड आनी शॅर गूड. देवान आमकां सगळ्यांक जायतीं बरेपणां दिल्यात. थोड्यांक गोडेक चड आसत, थोड्याक गोडेक थोडें बरेपण, पूण सगल्यांक दिल्यात. आनी ही देव जी आमकां बरेपण दिता ती दुसऱ्या सोवें वांटूंक आमकां गरज. आनी हेंच कितें आयचो विशय आमकां आपयता. मारये भाशेन देवाचें बरेपण दुसऱ्यांक वांटूंक आमचेशी राव जेजू. मारयेन आपल्या जिवितांत अशेंच केलें. दुसऱ्या सोवें बरेपणां तिणें वांटलीं. दुसऱ्याचो हुस्को तिका आसलोलो आनी ती आमकां आयच्या दिसा नमुणो जाता दुसऱ्या सोवें बरेपण करूंक. एक गोण्णी तुमचे मुखार दवरता. एक मोदले पिरायेची ओस्तोरी आपली मोटोर गाडी घेवन वेताना अकस्मात मोदेकोत रस्त्याचे मोदें ताची गाडी थांबता. आनी तुमी जाणात, हांवूय जाणा, मोटोर रस्त्याचें मोदें थांबलें जाल्यार कितें जाता तें. सवकास सवकास ट्रॅफीक. लोकांचे दुसरे गाडयेन प्रवास करतात तांचे हॉर्न वाजोवंक लागतात. थोड्यांचो बोवाड कितें गाडी चलयता काय म्हणून. थोडीं बाबडी म्हणटात बोंगो बाबड्याचे बंद पडली आसतली गाडी आनी कुशींतल्यान वाट मेळटा ते वाटेंतल्यान थोडीं वेतात. जाल्यार इश्टानो कोणूय येवन तिचे लागीं विचारिना कितें जालें काय म्हूण. पूण एक दादलो मनीस हें पळयता आनी वेगळी वेगळी आपली गाडी कुशीन लायता. आपले गाडयेंतलो भायर सरता आनी तिचे लागीं वेता आनी आपल्या लागीं घोडटा ते भाशेन ती गाडी धुकलून तो रस्त्याचे कुशीक ती व्हरता. पळोवंक गेल्यार ते गाडयेचो टायर पंक्चर जालोलो. तर तो आपल्या गाडयेन परतून वेता, आपल्या लागीं कितें सामान आसा तें पळयता, वेगळी वेगळी तो टायर चेंज करता. आनी सगळें जाल्या उपरांत ती ओस्तोरी त्या दादल्या लागीं विचारता, तुका देव बरें करूं, हांवें तुका आतां कितले पयशे दिवंक जाय? तो दादलो हांसता आनी म्हणटा, तुवें म्हाका कांयच दिवची गरज ना, पूण हे भाशेन मुखार कोणूय गरजेवंत तुका मेळ्ळो जाल्यार ताका तूं आदार दी. उपरांत ती ओस्तोरी त्या दादल्या लागीं ताचें नांव विचारता आनी तो सांगता, म्हजें नांव ब्रायन एंडरसन म्हूण. आनी तो दादलो आपले वाटेर वेता. ही ओस्तोरी आतां कितेंय च्या पियेतली म्हणून एका रेस्टॉरंटान वेता आनी थंयसर ती बसलेली आसतना आपली च्या ऑर्डर करता आनी आनीक एका वेट्रसाक ती पळयता. ती गोरबेस्त आसलेली, सुमार 7-8 म्हयने आनी बरोच वावर करताली, थोकलोली. आख्खो दीस गोडे ती उबी रावून थंय वावर करताली. ही ओस्तोरी तिका वेट्रसाक पळयता आनी त्या वेळार त्या ब्रायन तो दादलो तिका सांगलोलें ताचो उगडास तिका येता आनी आपूण हे ओस्तोरीक कितें तरी वेट्रसाक आदार दितली म्हणून ती येवजिता. आनी आपली च्या पिवन जाल्या उपरांत ती थंयसर च्यायेचे पयशे दवरता आनी थंयसरली वेता. जेन्ना ही वेट्रस त्या टेबलार येता आनी पळयता थंयसर पयशे दवरल्यात आनी एक नोट थंयसर दवरलेलो आसता आनी थंयसर बरयलोलें आसता,
तुवें म्हाका सोदपाची गरज ना, पूण जितले पावटी तुका आनीक कोणूय मनीस गरजेवून दिसती पडटा त्या मनशाक तूं आदार दी. आनी त्या नोटा बरोबर एक चॅकूय आसता आनी भरपूर पयशे ताचेर बरयलोले आसतात. हें वेट्रस एकदम खुशाल जाता, घरा येता, आपल्या गोरकाराक तें सांगता उमकें उमकें जालें. आनी तेन्ना तें सांगता आमचे जो कोर्स आसलेलो, जायते आमचे कोर्स आसलेले, ते सगळे हे चॅकार जितले पयशे आसात तितलेच आमकां फावो जाल्यात. आनी ते आपल्या गोरकाराक शेकी निमाणें गुड नायट ब्रायन एंडरसन म्हणटा आनी न्हिदूंक वेता. इश्टानो, आतां होच तो मनीस जाणें ते वस्तोरीक गाडयेचो टायर चेंज करूंक आदार दिलोलो तो. इश्टानो, आमचे मदें जायतीं जाणां आसात जीं बरें करतात, जावं दुसऱ्यांक दुडवाचो आदार दिवन बरें करतात, जावं कोण हॉस्पिटलान दुयेंत आसा तांकां वचून भेट करून तांकां आदार दितात, जावं कोण अनाथ भुरगो आसा तांचे शिक्षणाची जबाबदारी घेवन तांकां आदार दितात. आनी वेगवेगळे भाशेन ही कोवीड पिरा सुरू जालेली ते मेरेन जायतीं जाणां एकामेकाक आदार दितात. पूण जायते पावटी इश्टानो, तूं आनी हांव जायते पावटी घोडे केन्ना केन्नाय हो आदार दिवंक फाटीं रावता. जायते पावटी हांव कित्याक आदार दिवं आनी कोण दितलो, पावतलो तांकां, म्हाका म्हजेंच पडलां. आनी हे भाशेन जेन्ना आमकां संद्यो मेळटात दुसऱ्यांक आदार दिवंक, बरें करूंक, आमच्या उतरांतल्यान वा आमच्या कोरणेंतल्यान हें करूंक आमी फाटीं उरता. आयच्या वाचपांनी आमी या लोकगोंटेच्या पुस्तका वेलें वाचप. देवान इज्रायल पोरचेक इजिप्टांतली भायर काडलेली, तांकां इजिप्तकारांच्या गुलामपणांतली सुटका फावो केलेली, पूण तरी ही इज्रायल पोरसां देवाचेर गुणगुणटा. कित्याक म्हणून आमकां ह्या ओरोण्यांत हाडून सोडली. काय बरें आमचें थंय जिवीत आसलें, आमकां खावूंक जेवण सगळें मेळटालें, पूण आमकां हांगा कित्याक सोडल्यान म्हूण ती देवाचेर शीण करता. आतां देवान तांकां सुटका दिलेली, बरेंपण तांचें सगळें केलेलें, तरी तीं गुणगुणटात. जाल्यार इश्टानो, ह्या वेळार आमकां विचार करची गरज आसा. जायतीं आमकां बरेपणां फावो जातात, आमी सदांच देवाक दिनवासतांव काय? आमकां देवान जीं बरेपणां दिल्यांत त्या पासत आमी ताका वाखाणटाव काय? वो आमकां इतलींच बरेपणां कित्याक दुसऱ्यांक तर जायतें फावो जालां अशें आमी तुलना करता काय? आमकांच विचार करुया. आयच्या शिववर्तमानांतल्यान आमकां जायती शिकोवण मेळटा. जेजू त्या आपले पोरजेक पळयता आनी तो चुरचुरता. ती भुकेन वळवळटात, कित्याक सगळो वेळ ती ताचे फाटल्यान धांवतात आनी तांची भूक मारूंक तो सोदता, तांची ओडचण तो समजता. आनी आमी पळोवंक गेल्यार हें वाचप, हें शिववर्तमान जुवांच्या पोरमोणे बरयलोले शिववर्तमानांत आमी पळयल्यार थंयसर एक सुपुल्लो भुरगो हे 5 उंडे आनी 2 मासल्यो दिता. आतां ह्या भुरग्या लागीं म्हाका हांव जायते पावटी चिंत्ता, ह्या भुरग्या लागींनूच हें आसलोलें, हेर कोणा लागीं हें आसूंक ना. घोडये ताचे आवयन ताका दिलोलें आसतलें जेन्ना तुका भूक लागता तेन्ना खावूंक, पूण हें आपल्या लागीं आसलेलें तें देखून तो सुपुल्लो भुरगो सगळ्याच्या बरेपणा पासत दिवन सोडटा. आनी जेजू हें इल्लेशें आसा, थोडेंशें आसा तें घेवन देवाक दिनवासता. पयलें वाचप वाचलां थंय तीं गुणगुणटात, पूण जेजू देवाक दिनवासता. आनी हें इल्लेशें आसा तें देवाक दिनवासून तो सगळ्यांक तें वांट्टा, सगल्यांक तें पावयता. जाल्यार इश्टानो, ह्या वाचपांतल्यान आमी आमकां कसलो संदेश घेवया? जर हांव बरें करूंक सोदतां जाल्यार इश्टानो, पयलें आमी देवाक दिनवासूंक गरज. आमकां जें इल्लेशें फावो जालेलें आसा त्या पासत देवाक आमी वाखाणूंक गरज. जायते पावटी आमी म्हणटा कितलो वावर हांव करतां, कितले कोश्ट म्हाका पडटात, केन्नाच म्हजें बरें जायना.
जेजू देव आमचें सगळ्यांचें बरेंपण आशेता. ल्हान ल्हान बरेंपणां जीं आमकां फावो जातात तीं ओळखून घेवया, तांचेर आमचें लक्ष घालुया आनी देवाक आमी दिनवासुया. दुसरे सुवातेर जायते पावटी अशें म्हणटात इश्टानो, बऱ्या आंब्याच्या झाडार खंय सदांच फातर पडटात. जायते पावटी म्हणटात, फादर कितलें बरें हांवें केलें, कितलें हांवें दुसऱ्या पासत म्हजें जीव करचिलें, पूण परत म्हजेरूच फार पडटा. कोणूच आमकां दिनवास करिना, उपकार आठयना. जाल्यार असलें आनी आमी बरेंपण करपाचें? हो इश्टानो, बरेंपण करूंकूच जाय. जेजूक जायत्यो आडकुळ्यो येयल्यो ह्या संवसारांत वावर करतना, तरी तो बरें करीत गेलो. जेजूक कोणें दिनवासूंक ना, तरी तो बरें करीत गेलो. आमी जेन्ना दुसऱ्यांक बरेंपण करता तेन्ना जायतो प्रभाव दुसऱ्याचेर पडटा. आतां हो पावसाचो काळ तुमच्यांनी घोडे पळोवंक जाता. जेन्ना पावस पडटा, एक फातर काडून तुमी जंय पावणी पडटा थंयसर पोंदाक थंय फातर दवरात. जायते दीस तेजेर उदक पडोन पडोन तो फातर इल्लो इल्लो फुटून वेतलो. जाल्यार जितले पावटी आमी दुसऱ्या पासत बरेंपण करता, एक दारूण काळजाचो मनीस, घोट काळजाचो मनीस देखून बदलूंक शकता. जाल्यार इश्टानो, बरेंपण आमी करीत रावंक जाय. आनी बरें करता तेन्ना इश्टानो, सदांच आमकां शाबासकी मेळची ना. जितले पावटी हांव बरें करतां तेन्ना म्हाका कोण वाखाणचो ना, जाल्यार हांवें बरें करपाचें सोडपाचें ना. इश्टानो, हांव बरें कित्याक करतां? हांव बरें करतां कित्याक हांव एक क्रिस्तांव मनीस, जेजूचो पाटलावदार. हांव बरें करतां कित्याक देवान म्हाका बरो रुचला आनी ह्या पासत हांव सगळ्यां पासत बरें करूंक वावुरतां. आंकवार मारयेच्या परबेची तयारी आमी करता. आंकवार मारयेन सदांच बरें केलें आनी आमकांय ती देख जाता आनी आमकांय ती शिकयता बरें करूंक. आयच्या दिसा एक धाकटोसो फॉर्मुला तुमकां हांव दितां. धाकटोसो फॉर्मुला: सी पोळे प्लस डू कोर ना सी पोळे फील, दुसऱ्याची भावना ओळखून घे आनी लास्ट म्हणटात तें डू कोर, तेन्नाच बरेंपण जातलें. आंकवार मारिया आमी जाणा, काना गांवांत लग्नाक ती गेल्ली. तिणें पळयलें त्या काजारी जोडप्याच्या सोरो उणो जाल्लो, तिणें तें पळयलें. जेजू आयच्या शिव वर्तमानांत लोक भुकेन आसा तें जेजून पळयलें. तो ब्रायन एंडरसन आसा, ताणें ते ओस्तोरीची गाडी, मोटोर गाडी बंद पडल्या, ती कोश्टवता तें ताणें पळयलें. जाल्यार इश्टानो, आमी पळयता काय दुसरो मनीस कोश्टान कोश्टवता आमी पळयता काय? दुसऱ्या मनशाक आमची गरज आसा, ताची गरज आमी पळयता काय? वो आमी कुशीक सायडीक पळोवन चलून वेता. जायतीं जाणां पळयतात पूण थंयसरूच आमी बंद जाता. आतां दुसऱ्या पावंड्यार या. फील, दुसऱ्याची भावना ओळखून घे. आंकवार मारिया त्या लग्नाच्या वस्त्र्यान पळयता आनी तांकां लॉस जातली हें ती आपुणूच अणभवता. तांची भावना ती ओळखून घेता. जेजू थंयसर लोक भुकेन आसा, तांच्यांनी आनी कांयच खंयसरूच वचोन जेवण हाडूंक जायना हें जेजू अणभवता. आनी तो ब्रायन आसा तो ती ओस्तोरी कोश्टवता, तिका आदार जाय हें तो अणभवता. ती भियेलेली आसा हें तो तिची भावना ओळखून घेता. आमी इश्टानो जायते पावटी चुरचुरता भोंगो बाबड्याचें. ताका आदार दिवंक कोण ना, देव पावो म्हणून आमी ओगींच रावता जायते पावटी. जाल्यार दुसरोय पावंडो इम्पॉर्टंट. तूं पळयताय जाल्यार ताची भावनाय ओळखून घे. आनी जेन्ना तूं भावना ओळखून घेताय, तिसरो पावंडो कोर, डू, आदार दी. आंकवार मारिया वचून जेजूक सांगता तांकां लॉस जातली.
तांकां आधार दी. जेजू आपल्या शिसांक सांगता तांचे पासत कितें तरी करात आनी आपुणूच तो तांकां उंडे वांडटा, तांची पोटाची भूक मारता. आनी ब्रायन एंडरसनूय ते वस्तोरेक आदार दिवंक फुडें सरता. आमी आदार दिवंक फुडें सरता काय आमकांच विचार करुया. थोड्याच वेळान आमचो सोमी ह्या उंड्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार हाजीर जातलो. आमकां तो देख जाता. आमी ताचे लागीं मागुया, सायबा कोणूय गरजेवंत आसा आनी आमकां बरें करूंक संदी मेळटा तेन्ना आमचे दोळे तूं उगड. आमकां तांची भावनां ओळखूंक तूं शिकय आनी उपरांत तांकां आदार दिवंक आमची काळजां जागोय. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमी बापा मुखार धरुया. पबीज सोबेच्या वडिलांनी आपल्याक फावो जाल्ल्या बरेपण देवाच्या मोगाचे देणे म्हूण मानून घेवंक आपले पोरचेक जेजूचे उपकार जावं तांकां बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. आमच्या देशाच्या ओदीक करून आमच्या गोंयच्या फुडाऱ्यांनी दुसऱ्यांक बरी देख दितले फुडारी जावं आनी बरेपणान सगळे सोबे कांयच भेदभाव करिनासतना वांटूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. आमच्या जिवितांत आमी देवाक सदांच पयलो वयलो जागो दिवंक आनी ताच्या बरेपणाचेर सदांच नियाळ करूंक ताका दिनवासूंक आमकां बापाचें बळ मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. कोरोना पिडेक लागून जायतो लोक ह्या संवसारांत सोंपून गेला आनी जायतीं जाणां आजून पिडेत कश्टवतात. सोंपून गेलोल्यांक सर्गीचें सूख आनी पिडेंत आसा तांकां बरी भलायकी फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. सर्गीच्या बापा, ही खालती मागणी आमी तुजे मुखार उबारल्यान ती मानून घे म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस पोराक भेटोया. आमचे दोळे उबारून देवा वावर पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळोया. ताच्या मोगा सारको जावंक आमचो मोग ओंपुया. दुनिया तुज्याच बरेपणान हाडटा
जिवीत दिवपी खाणा पिवना आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्पराक भेटोया आमचे दोळे उबारून देवा वार पडोया आमचे काळीज उबारून देवा काळजा मेलोया ताच्या मोगा सारको जावं आमचो मोग भोपुया म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा मुनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारयतायन जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सोयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करून आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पोरांताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासनाचे देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भोवमान फावो आसलेले निती आंकवारी मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव तुका वंदितांव तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाशान तिणें संवसाराक फाकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी स्वर्गीचो सगळो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटा. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povid, povid, povid Dolbaraco Sorvespor tu Povid, povid, povid Dolbaraco Sorvespor tu Sorgani Somsar Tuja mój powan Usorgi Tuka soy Sorvesporace navieta Yeta taka soy Usorgi Tuka soy बापा खरोच सुपवीत तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगोटुया. Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्यान येतलो. Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेंचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाकियोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरचडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन सुसाय, बागयोंत धोर्म दुता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटोदी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलोले मागणे धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना.
सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवशाक म्हाका फावना. तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. भयणी आमी सगळीं सोर्वेस्पराची भुरगीं जेजू भाव सोमेस्तांचो ताचो बापूय आमचो कोरात मोग एकामेकाचो सोसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करतात तितले खरें सांगता म्हाका पावले कोरात मोग एकामेकाचो सोसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करतात तितले खरें सांगता म्हाका पावले एकूच काळ आमच्या ओतम्याक एकूच मोग आमच्या काळजांत एकूच जीव आमचे सोवे सोमेस्तां देवा रोपणे कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करतात तितले खरें सांगता म्हाका पावले ओत्मीक कुमिनावाक मागणें हांव सोत मानता म्हज्या जेजू तूं खऱ्यांनीच परम संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव ओंत्रेकतां तुजो मोग करूंक सगल्या म्हज्या काळजान आनी तुका बगूंक म्हज्या ओतम्यांत पूण जेन्ना म्हाका तांकोना तुका घेवूंक आतां ह्या संस्कारांत व्हड दूख धरून सगल्या म्हज्या पातकांची आनी तीर निचेव करून दुसरी ती आदारचो ना म्हूण तुजे लागीं मागता सायबा नितोड कोर म्हूण म्हजें अंतस्कोन भितर सरूंक कशे भाशेन म्हज्या काळजांत तुका घेतलेल्या परी नमस्कार करून आर्गां तुका दिता हांव सायबा आनी मागता सायबा ओत म्हूण तुजी देणी म्हज्या ओतम्यार म्हज्या गोराप्यार आनी पिडेत संवसाराचेर केदींच कोडसरो ना जावंक तुजे चोरशिल्ली बोगोर सदांकाल तुजो चड मोग करूंक जेजूच्या भोव पवित्र काळजा चुरचुरे आमचे कोर भोव पवित्र काळजा आंकवार मारयेच्या आमचे पासत विनोती कोर आमेन.
प्रार्थुया. कोणवाल्या बापा बागयुंत आंकवार मारयेक आमी आयज मान दितना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणान दादोशी केले देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मारयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसुया. नोवेनाचो आयज दुसरो दीस जावन आसलो आनी मिसाची भेटयल्या यादनीक भावाक फादर स्नायटर पेरेरा हाका सगल्यांच्या नांवान आमी दिनवासतांव देव बरें करूं म्हणटा. बरे भाशेन देवाचें उतर ताणें आमकां परगटलें आनी होमवर्कूय दिल्लो आसा. फॉर्मुला असो वचमतां उगडास आसा म्हूण नाल्यार एकामेकाक उगडास करचो वेताना. आयची नोवेनाची मांडावळ केल्ल्यान मुड्डो आनी कॉफ्रारिया वाडो जी कोणूय वाचपां केलीं गायन गायलें वाजयलें सगल्यांक तुमकां दिनवासता देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद सगल्यांचेर तुमचेर पडूं. जायत्या तेंपान घोडे तुमकां सोयीक आनी संदी मेळ्ळ्या इगोर्जेंत येवन देवाक कारगां दिवंक आनी दिनवासूं तर आमी तुमकां हांगा पळोवन आमी खुशाल आसूं. पूण आतां वेतना थोड्योश्यो वस्तू मनान दवरच्यो. डूज एंड डोंट्स अजुनूय कांय सोंपूंक ना. तुमी जाणात ही पिडा कोविड-19 अजुनूय चालू आसा आनी वी कॅन नॉट बी इन अ रिलॅक्स्ड मूड. हे पासत जावं आयज जावं हांगा तुमी वांटो घेतात तेन्ना इगोर्जेन भितर भायर सरतना सॅनिटायज करचें. नेमलेल्या जाग्यार सोशल डिस्टन्सींग सांबाळचें. मास्क हाचो उपयोग जाता तितलो करून घेवचो. एंट्रीज आनी एक्झीट पॉयंट्स दिल्ले आसात थंयच्यान भितर भायर सरचें. आमचे आशर्स तुमकां सांगतात तेन्ना तांचें आयकुचें आनीक मीस सोमतोच एकामेकाक जाप करूं येता खबर घेवं येता पूण त्या फुडें आनीक एकामेकाक हात दिवंक हात मेळोवंक वेंग मारून जायत्या तेंपान एकामेकाक मेळ्ळ्यांत म्हूण हें वाटावचें. कित्याक एकामेकाची आमी सुरक्षा आमी करची गरज. आमचो जीव सांबाळूंक तशेंच दुसऱ्यांचोय जीव आमी सांबाळुया. जे कितें रिस्ट्रिक्शन्स आसात गव्हर्मेंट सॉप्स ते आमी जावं हांगा येतना जावं आमी चलता भोंवतना आमी ते सांबाळुया आनी तरेन आमची भलायकी आमी सांबाळुया. हाच्या दिसाक जाणी आमकां आदार केला जावं हे पॅरीश युट्यूबाक हाची हें दूरदर्शन वो टॅलिकास्ट करूंक तांकां सगल्यांक दिनवासता देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यांच्या दिसाक ही नोवेनांची मांडावळ करूंक कामोती वाडूं. देव बरें करूं. उबी रावया. हांवूय संदी घेता आनी दिनवासता फादर जॉन्सी आनी फादर सॅनफर्ड हांकां म्हाका आयच्या दिसा हांगा येवन मिसाची भेटोवंक संदी दिल्या खातीर. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर. Borea monaci ascari, ai suja paya sori, magta curpins deni,
वास्कोरा